आणि पहिलो विषय जो आसा जो आमी घेतात तो जोयल म्हळ्यार फाटले 5-6 दीस जाले आमचो मॉविन गुदिनो बाब परत परत सांगता की एग्रिगेटर हाडया, ॲप बेस्ड टॅक्सी हाडया, आनी आज तर ताणें सांगलां की मोपा तुगेली एग्रिगेटर आनी ॲप बेस्ड गजाली येतल्योच, दाबोळीन जर त्यो फॉलो केलो ना जाल्यार दाबोळीच्या भविश्याचें कितें काय म्हणून. सो हाव डू यू लुक एट दिस इशू? It is very clear that Movin is trying to build up pressure on the private taxi lobbies to come on board and हे पडते तांकां सांगता ते मोपाचेर तांकां हें आसचें ना, हें हिंगाच उरतलें आनी थिंगा तांकां मोपाचेर कांयच हें करूंक मेळचें ना इज अ क्लियर सायन दॅट ही वॉन्ट्स टू पुट दॅम इन प्लेस. हेजे भितर आनी ताका कांयच हें करूंक मेळना बिकॉज द प्रायवेट टॅक्सी लॉबी इज व्हेरी व्हेरी पॉवरफूल एंड this is the only way where you can pressurize them that मागीर मोपा आयले म्हणटच तुमी जॉबलेस जातले अशें करून. सो आनी तितून भितर कांयच ना आनी बिकॉज ही इज ट्रायड एवरीथींग इन द बूक लायक टेलिंग देम ओके ओला हाडटलो उबर हाडटलो. आतां पयर फाटीं ते ओला उबराचे थिंगा हें जालें उबराचे की ऑटोज हॅव बीन बॅन्ड इन नेबरिंग स्टेट. सो तें घेवन सगळे आतां गडबड तो जाला आनी मागीर तो आतां तो उबराचो विशय फाटीं पडला. आतां this is a new this thing which he is using, tactic which he is using, saying that pressurize them and say okay fine you will have to come on board and fall in line otherwise you will be out. This is a very classic pressure tactic to say Classic, now we have an option, now there is an alternate airport, if you don't mend your ways, correct, then you will be out of the flow. किशोर पळय पेडण्याच्या तूं सदांच पेडण्या मदीं हाडटालो, आतां मंत्री पेडण्याचो भंय दाखोवन जी गजाल इतली वर्सां जावपाक शकल ना ती करपाचो प्रयत्न करता. तुका बरें दिसपा जाय. मोविन प्रमोद कन्फ्युज्ड मायंडसेटान सद्या आसा. आतां तो कन्फ्यूज कित्याक जाला हें म्हाका कळना. कदाचित हे 8 जाण काँग्रेसचे आमदार बीजेपीन सद्या गेल्यात आनी रिप्लेसमेंट कोणाची जातली हाचेरूय चर्चा सुरू आसात. सो त्या खातीर कदाचित मोविन कन्फ्यूज जाला. तर मोविनाचे कन्फ्यूज जावपाची उदाहरणां कितें तर कदंबाचें जेन्ना दसऱ्या दिसा जी कार्यावळ जाली कदंबाची थंय तेणी ओला उबेर आमी हाडटले म्हूण सांगलें. दुसऱ्या दिसा कर्नाटकाक ओला उबेराचेर बॅन जालें. मागीर तो ॲप बेस्ड टॅक्सी गोवा मायल्स इज गूड एंड एवरीबडी शूड जॉयन गोवा मायल्स अशें म्हणून तेणी हें केलें. मागीर रोड सेफ्टी विकाक म्हणूंक लागलो की बार्रान तुमकां बारवाल्यांक घरा पावोवचें पडटलें. सो हें जर सगळें स्टेटमेंट मोविनाचें पळयत जाल्यार मोविन हो कन्फ्यूज जाला. कित्याक कन्फ्यूज जाला आनी तेचें नेमकें कारण कितें तें फुडल्या दिसांनी कळत आमकां. पूण ह्या कन्फ्युजनान एक व्हेरी सिरियस स्टेटमेंट मोविनान केला. तो म्हटल्यार तेणी सांगला की मोपा इज अ प्रायवेट एअरपोर्ट अँड वॉट एवर GMR कंपनी वील डिसायड तशा पद्दतीन जातलें. GMR कंपनीक जें जायें तशें जातलें. हाचोच अर्थ मोपा एअरपोर्टाचेर म्हणजे परत तूं म्हणटलो पेडण्या येयलें की जे पेडणेकारांक एक्झॅक्टली हय हाचो अर्थ असो की मोपा सगळें कितें आसा पळय ते डिसायड करतली GMR कंपनी. गव्हर्मेंट हॅज नो स्टेक. गव्हर्मेंटाचें कांयच थंय चलपाचें ना की पेडणेकारांक टॅक्सी घेया मागीर थंय तुमी मोपा ना. जर ते GMR कंपनीक दिसलें की पेडणेकारां कडेन ॲप बेज ना कांय ना तें कांय चलपाचें ना जाल्यार थंय कांय चलपाचें ना. सो मोविनाचे स्टेटमेंट सरकाराकूच सद्या अडचणीत हाडटात अशा पद्दतीचे तेचे स्टेटमेंट आसात. दुसरी गजाल तो टॅक्सीवाल्यांक जो उठसूट धमक्यो दिता पळय मोविन की तुमी ॲप बेस करूंक जायना जाल्यार तुमी अशें उरचें ना. यू आर अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. तूं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर टुरिजम मिनिस्टर तुमी वांगडा बसा तेंच्या रिप्रेझेंटेटिव्हांक हाडा की कशा पद्दतीन चॅलेंज आसा आतां बिझनसाची आनी हाव यू हॅव टू एडप्ट युअर सेल्फ फॉर बेटर बिझनस. पण तांचे एक मुद्दो आसा की ह्यो सगळ्यो वाटाघाटी बी करून जाल्यो आनी प्रश्न खंयच मुखार वचना. सो आतां होच पर्याय म्हणून ना वाटाघाटी अजिबात जावन वाटाघाटी म्हणजे कितें डिस्कशन जाता पळय ते दोनूय सायडीसून डिस्कशन जावंक जाय. तुमी पयलींच कितें तरी ठरयताले तांकां सांगतले तुमकां अशें करपाक जाय ना. टॅक्सीवाल्यांचे हांव सदांच पळय टॅक्सीवाल्यांक लोक आनी आमी एज अ इंडिविज्युअल म्हणून आमकांय खूब बाबतीन वायट अनुभव आसा तेंच्या वागणुकीचो म्हणा किंवा ते ज्या पद्दतीन भाडें. पूण तेंचे इश्यूज आर जेन्युइन इश्यूज ते समजून घेवंक जाय. गाडयेची किंमत इन्शुरन्स तांकां मेळणारी भाडीं त्या भायर तेचो घरचो खर्च हें सगळें जर तूं पळयशीत जाल्यार टॅक्सी बिझनस हो सस्टेन जावपी बिझनस उरोंक ना आनी त्या खातीर तांकां ते प्रॅक्टिसीस करचे पडटात. पूण हाचो अर्थ तशें जर आसा जाल्यार तुमी टॅक्सीचो बिझनस कित्याक करता तुमी सोडून दिया म्हणजे कितें उपाशी मरा
प्रत्येक मनीस होपान जगत असता. आयज ना फाल्यां म्हाका बिझनस मेळटलो, आयज ना फाल्यां म्हाका बरो कस्टमर मेळटलो, त्याच्या कडल्यान म्हाका कितें तरी गिरायक मेळटलें. होप, हो जर होप ना जाल्यार गोंयकार जगत शकना. Joel, you agree with this or you are looking at it in a different way? Partly I agree with Kishore, but partly, this taxi issue has been going on for many years now. And apparently it looks like that government is on one side and the taxi fellows are always on, fighting across. इथून भितर कितें आसा, एक किशोरान सांगला तो की their livelihoods, their lives have to be secured, one side. Second side is the state wants an organized transport system for the tourists. You cannot live in medieval times and say, okay, fine, we are अशेंच चलतलें, अशें जावंक शकत ना. So having said that, there has to be an amicable situation. One side, you have to take their livelihoods into consideration because these are traditional occupations. But you are saying you have to bring those livelihoods into an organized system of transport. हे अशे धमक्यो दिवन आनी कितें करून तशें ते जावचेच ना. आनी secondly, what happens is it looks like that government has not made a kind of a concerted effort to reach out to their problems and solve those problems. So basically एक मुद्दो जो आसा किशोर म्हणटा की तो की सरकार पयलीं सोल्युशन ठरयता आनी मागीर चर्चेक वता. पयलीं चर्चा करात आनी मागीर सोल्युशनाचेर येयात. एब्सोल्युटली चर्चा करपाकूच तयार ना. सी तूं जेन्ना टॅक्सीवाल्यांक चर्चेक आपयतलो तेन्ना टॅक्सी हो एकूच विशय उरचो ना. बिकॉज टॅक्सीवाल्यांचे बाकीचे खूब इश्यूज आसात. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देअर बिझनस. That issues has to be also resolved or discussed on that platform. ना जावचेच ना. तू भायले उलोव नाका. टॅक्सीचे तुले म्हणशी जाल्यार जावचें ना ते. तेची भुरगीं, तेचे लायव्हलीहूड, तेचे लोन, तेचे इन्स्टॉलमेंट्स, तेच्यो बाकीच्यो गजाली, ह्यो सगळ्यो गजाली आसात न्हू तेका. तुमी बेश्टेच सांगतले ना. तूं सी एक गजाल आमकां पयलीं समजून घेवंक जाय की आमच्या कडेन ट्युरिस्ट जरी असले जाल्यार ट्युरिस्ट टॅक्सीक जसो मुंबय, पुणे, बेंगलोर ह्या जाग्यार जशें तांकां भाडी मेळटा, म्हणजे एक ट्युरिस्टाक घेवन तो अमक्या जाग्यार गेलो, थंय ताका देंवलो ताका दुसऱ्या रोखडेच थंय भाडें मेळटा परत रिटर्न. तशें गोंयांत जायना. हो पयलीं एक कन्सेप्ट हे कशें समजून घेना तेंच म्हाका कळना. दुसरी गजाल आनी एक तुका सांगता की ओला, उबेर किंवा बाकीच्यो ज्यो कंपनी आसात ते मास, म्हणजे फाल्यां ओला उबेरान समजा 1000 गाडयो हाडल्यो. 1000 गाडयेचेर खंयचो तरी एक पॉलिटिशियन किंवा खंयचो तरी एक बिझनसमॅन तेचेर ठरयतलो की एका गाडयेर म्हाका दिसाक 100 रुपया. हे अशें कमिशनाचो बिझनस हो, आनी हो कमिशन मेळोवपा खातीर हे धडपडटात. आतां हांकां टॅक्सीवाल्यांचें कांयच पडोंक ना.